आमकां आतां वारी केल्यार हे 8वें वर्स जाता. ह्या 8 वर्सां भितर जे कोण पूर्ण वारी केल्या तांकां अशी खबर आसूंक जाय की ही वारी कशी करपाची. आतां आमचे नये आसा गेल्या वर्साचे लोक, तेंच्यांनी सुद्दां ही वारी कशी करूंक जाय हें पयलीं शिकोवंक जाय. शिकोवंक जाय म्हणजे कोण दुसरो शिकयना, आपल्या मनासून वारी कशी करपाची. जाल्यार हांव अशें म्हणटा की जाका ही वारी पचण जायना तेणी वारी दुसऱ्या वर्सा फॉर्म भरपाचें ना, कोणाक त्रास करपाचे ना. वारी ही सद्धर्मान चलोवंक जाय. त्या पांडुरंगाच्या जयघोशांत रामकृष्ण हरी ह्या उच्चारांनी प्रत्येक पावला गणपणी तुजो मंत्र आसूंक जायो. तुमी तशे मंत्र कोण गायना. प्रत्येकान जरी आमी फुडें आमची गायन हें चालू आसता विणे बरोबर, पूण फाटल्यान कितें तरी त्या नामाचो गजेर जावंक जायो. वारी म्हणजे सादारण आमकां भितरली सारकी म्हायती ना, म्हणून आपूण फुडें सरोन ही वारी कशी करपाची आनी कितें हेचेर आपूण शिकोवंक जाय. आतां आमचे हे कितें तरी आमकां कोण मदत करता जावं अन्नदान मदत करता, अशे आमचे कार्यकर्ती आहा जे उद्योगपती, तांचे आमी उपकार मानूंक जाय. अशें की तांकां देव बरो करूं, तेंच्या कामा धंद्यान सगळे अवस्था जावंक जायी, तेंची उलयल्ली कामां सगळीं जावंक जायी अशी आमची इच्छा आहा ती आमी पूर्ण करून आमी तांकां अशें जेव्हा देव कशें मानूंक जाय तेन्ना हो पांडुरंग तुमकां प्रसन्न जातलो. पांडुरंग पावना असो म्हणपाचें ना, देव पावना अशें म्हणपाचें ना. तुजें मन शांत आहा तर तुका सगळें पावतलें. मनशाक कितें आहा, जल्म जाताना जे तुका भोग दिल्या ते कोणाकच चुकचे ना. तुमी कितक्यो वारी करा जावं देव माथ्यार घेवन भोंवा, पूण तें तुमचें तशें साधन जायना. आपल्या मनासून साधना करूंक जाय, तर तो देव सदांच तुमच्या फाटोफाट आसतलो. म्हणजे पाठी मागे देव म्हणटा तशें, नाल्यार देव फुडें लागून तुमकां फाटल्यान ओडून व्हरतले. अशी ही जी वारी आसा ती वारी ते पद्दतीन तुमी ह्या वर्सा चलोवंक जाय. कांय कोणाचें खड फूड अशें जावंक जायना. प्रत्येकाक एकामेकाक सामके त्या 15 दिसांक सारके भाव भयणां कशी अशी सगळीं रावंक जाय. तो म्हाजो कोण न्हू, हो म्हाजो कोण न्हू असो विचार केन्नाच मनान विचार हाडूं नाका. मनान विचार हाडशात जाल्यार खंय तरी तुमचें चुकतलें. धन्यवाद. 2 शब्द मी पुरे करता. देव बरें. आणि पयले फावट जेन्ना ते येयले म्हाजे कडेन ते बारीकशे एक्सप्रेशन घेवन येयले की ते म्हाका वळखनाशिल्ले बाकीचे आमकां वारीक कितें तूं हेल्प करूं शकता काय. आमकां पुरो तेन्ना शब्द दिलो तुका कितें जाय तें सांग. त्या वारी करपाक सोंपी. जवळ जवळ 150 लोक तेंचे वारकरी आतां वचपाचे आसा एक फावटी. 150 जाणांक व्हरोन हाडप म्हणजे सोंपी गोश्ट न्ही. तेंची एंटायर कमिटी किंवा तेंची सगळी वेवस्था, बाकी तेंचे भोजनाची वेवस्था किंवा आनी कितें काही मेडिकल ज्यो गोश्टी आसता, वारी म्हणपाक सोंपी आसता, पण ते सगळे करून हाडपाक बरें परिश्रम कश्ट घेवचे पडटा. ते सगळे कमिटीक घेवचे पडटा. 4-5 लोकांच्या खांद्याची सगळी जबाबदारी आसता. 150 लोक व्हरप आनी ते हाडप ही मोठी गोश्ट आसा. आनी त्याच प्रमाणे तेंचे वार्षिक हांव पळयत आसा तेंचो वारकऱ्यांचो वाडत आसा. प्रस्ताव वाडत पयलीं 120 आशिल्ले आतां 140 जाले किंवा आतां 150 फावटी वचपाचे. फाटल्याची गोश्ट म्हणल्यार आमी ल्हान आसतना जेन्ना आमी वारी किंवा ते पळयताले पण एक कितें गोश्टी आमकां खबर नाशिल्ली. आतां प्रत्यक्षात कळटा की हांगासर जवळ गोंयचे म्हाका 5,000 वारीक वयता. आनी एकदां म्हाका दिसता 3ऱ्या किंवा 4थ्या वर्साची वारीक आशिल्लो. त्याच प्रमाणे वेवस्था करप मोठी कठीण जाता. ते रावपाची वेवस्था आसली आनी कितें आसलें तरी करीत अशी करून घेता. डोनेशन दिवप हें सोंपें, पण वेवस्था करप हें भरपूर कठीण आसता. आमी डोनेशन कोण दिता म्हणटा मान्य आसा, पण वेवस्था करणाऱ्याक कळटा की कशी वेवस्था जाता किंवा कितें करचें पडटा. काही लोकांची संबंधांत उलोवचें पडटा, काही अधिकाऱ्यांची काम घट जाता, पण वेवस्था करून घेवपाक भरपूर त्रास जाता. पण हांव एकूच सांगूं सोदता की तेंचे हे पत्री खेळपाचें अशेंच कार्य चालू करचें. आनी अशी आपल्या अपेक्षा की तेंच्यांनी हेचो टप्पा 8 वर्सां 25 वर्सांचें व्हरचो आनी भविश्याक हे तेंच्यांनी करचें. आमकां सदांच तांकां सपोर्ट आसतलो. केन्ना सपोर्ट ना असो ना. केन्ना कितके रातचो फोन करा तुमी, बाबुराव असो तेंचो अध्यक्ष कोणी फोन करा. आनी एकूय अशी इच्छा आसा की तेंच्यांनी हे 8 वर्सांनी 25 वर्सांचें व्हरचें. अशें हांव हांव 2 शब्द सोंपयता. आनी लेट प्रकारान जालें की मातशें म्हाजे वैयक्तीक कार्यक्रमाक लागून लेट जाला. दिलगिरी व्यक्त करता. धन्यवाद. रामकृष्ण हरी सातेरी केळबाय वारकरी मंडळ करमळी बुद्रुक
आमची ही ह्या वर्साची आहा ती 8वी वर्स 7 वर्सां आमी वारी केल्ली आसा. 8वे वर्स आमी ह्या अंदू वयतले. 23 जून ते 6 जुलय पासून आमची आसतली एकादस. दुसरे दिसा आमी परत रिटर्न येतले. हे वर्स आसा ते 8वे वर्स आमचे. आणि आमचे आता फॉर्म वितरण आमी केल्ले आसा. जर कोणाक जाय जाल्यार आमची संस्थेचे ऑफिस आसा करमळे, थंय येवन व्हरचे. चडांत चड लोक आमी व्हरचेले आमी हे करतले. आमी टार्गेट दवरलेले आसा 150 लोकांचे. 150 लोकांक आमी व्हरता. गेल्या वर्सा आली 140, पूण आमी 150 लोकांचे आमी टार्गेट केल्ले आसा. 6 तारखेक आमची एकादशी जावन आमी दुसरे दिसा 7 तारखेक आमी सुट्टले थंयच्यान. म्हाका सांगात जवळ साधारण कितलो खर्च येता ह्या वारीक तुमचा? चडांत चड आमचो खर्च आसतलो तो चडांत चड आमचो स्टार्ट करीत वारीचे आमची सर्वे करून ते आमचे येयसर आमकां चडांत चड आमकां 10 लाख तरी खर्च जाता. हितून तुमकां कितें अजून पर्यंत गोव्हर्मेंटाची कितें हेल्प तुमकां मेळिल्ली आसा? गव्हर्मेंटाचो तसो असो अजून आमकां कोणीच कांयच दिवंक ना. 1 रुपया आमकां मेळना कोणाचो. जे दानशूर कोण व्यक्ती आहा तेंच्या कडल्यानच आमकां मेळटा. सो गोव्हर्मेंटा कडल्यान कितें एक्सपेक्टेशन आहा तुमचे? गव्हर्मेंटा कडल्यान एक्सेप्टेशन म्हणजे जे बाकीच्या कोणाक दिता, बाकीच्या समाजाक कशें दिता तशें वारी आमचे गोंयासून आतां कमी ते 20 तरी आसतल्यो. तांकां गव्हर्मेंटाच्यान एक काय तरी ते हेल्प दिवचो, नाजाल्यार आमकां कदंबा तरी दिवच्यो. परत रिटर्न येतना आमचे खूब सामके हाल जाता. गाडयो मेळना सारक्यो, टायमार पावना. तेन्ना गव्हर्मेंटान आमकां ते तरी एक दिवचे, कदंबा तरी आमकां सप्लाय करच्यो. एक 50 आतां 5 10 20 वारी आहा तांकां 20 2 सुद्दां गाडी दिले जाल्यार 40 गाडयो सुद्दां दिले आमकां खूब जाले. एके वारीक 2 सुद्दां गाडयो दिल्यो तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान फ्री ऑफ कॉस्ट. जाल्यार आमकां आमी तेंचे आभार मानतले. म्हणजे तू केन्ना गाडी म्हणटा की जेन्ना आषाढी एकादशी जाता आणि त्याच्या उपरांत जेन्ना तुम्ही पंढरपूरसून रिटर्न घरा येता? हय, घरा येता तेन्नाच आमकां ते मेन. ते थंयच्यान आमकां 7 तारखेक जर दुसरे दिसा द्वादशी दिसा जर आमकां गाडी दिली जाल्यार आमी तेच दिसा आमी पावता. गाडयांचे सामकेच हे जाता, प्रॉब्लेम खूपच जाता, गाडी मेळना. ते सरकारान आमकां ते तरी हेल्प करचे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.